नमस्कार. आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकेचेर. 60व्या मुक्ती दिसा निमतान जातल्यो वर्सभर कार्यावळी. वर्सभर जावपी विविध कार्यावळींचेर सरकार 100 कोटी खर्च करतले. लोकांनी विरोधकांच्या वावड्यांचेर विश्वास दवरचो न्हय म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगला. सरकार परत एकदा सालादारशाही हाडटा. जर सरकार विरोध करप्यांक आवाज उठोवपाक दिना तर ही कसली लोकशाय काय म्हण प्रश्न गोय शिवसेनेचे अध्यक्ष जितेश कामतान केला. जेन्ना आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता आपूण औपचारीक भेट म्हण मुखेलमंत्र्याक मेळपाक गेल्लो तेन्ना विशय सोंपलो. हाचेर कारवाय करपाचो प्रश्न येना अशें गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजाचें म्हणणें. दाबोळे मतदारसंघात पुलीस स्टेशन जाय म्हण गोवा सुरक्षा मंच शुक्रारच्यान म्हळ्यार आयच्यान सयांचे उपक्रमाक सुरवात करपाचे आसात. कारण ह्या वाठारांत गुन्यांवांचो आंकडो वाडत चल्ला म्हण गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष निलीन फळदेसाय हांणी सांगला. गोंय मुक्ती दिसा निमतान जावपी कार्यावळींत आसतले सगळे गोंयकारूच कलाकार म्हण मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती. पेडणेंतले काँग्रेस पक्षाचे फुडारी उमेश तळवणेकर 19 डिसेंबराक मोगो पक्षांत घेता प्रवेश. आपल्याक विश्वासात घेनासतना काँग्रेसीन दुसरो पेडणे गटाचो अध्यक्ष निवडला म्हण तळवणेकरान पक्ष सोडलो. नवे शिक्षणीक धोरण येता त्या शिक्षणीक वर्सा सावन जातले लागू. ब्रेस्तारा राज्यांत कोविडान 3 जाणांक मरण आयले. आतां मेरेन राज्यांत 716 जाणांचे कोविडान बळी गेल्यात. इतल्यान आरडीएक्स गोवा चॅनलाची कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgowa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. तेन भायर जिओ टीव्ही तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.